नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. दूधसागर आजोबा आनी खुर्साक घाले गाराणे उपोशणाक केली सुरवात. 2 दिसां भितर मागण्यो पुराय जावना जाल्यार करतले आमरण उपोशण. दूधसागर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनाच्या जीप धन्यांची शिटकावणी. गोयच्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी पाळ्ळो ऑल सोल्स डे. फुलांनी सिमेत्री सजयल्यो. मेणवाती पेटोवन केल्यो प्रार्थना. शेनवारा गोरवांच्या पाडव्याक जाली सुरवात. मया वाठारांत व्हडा उमेदीन मनयलो गोरवांचो पाडवो. शेतकार रानांत वचून पोळे, चटणी, मटण वा चिकनाचो घेतलो आस्वाद. शुक्रारा उत्तर गोयच्या कांय भागांनी लायट नाशिल्ल्यान काळखातूच मनोवचें पडलें लक्ष्मीपूजन. भुंयगत वीज केबलिंगात अडचण आशिल्ल्यान उप्रासली समस्या. लोकांची गैरसोय. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकाराची 8 आमदारां आडची अपात्रता याचिका भायर आयली. काँग्रेस म्हणटा कायदेशीर सल्ल्यान फुडली भुमिका. व्यावसायिक सिलिंडराच्या दरांत वाढ. व्यावसायिक गॅस सिलिंडराची रेट 62 रुपयांनी वाढली. विरोधकांची टीका. आता पळयात खबरो विस्तारान. 8 आमदारां आडची अपात्रता याचिकेचेर दिल्लो निकाल हो आमकां अपेक्षीत आशिल्लो. मात 2 वर्सां उपरांत हो निकाल लागलो. हातूंतूच आमचें यश आसा अशें मत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकारान उक्तायलें. आता हाचेर आमी कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली भुमिका थारायतले अशें गिरीशान सांगलें. अलॉट करता तोच स्पीकर त्याच मॅटराचेर जज म्हणून काम करता. सो क्रायमूय तोच करता आनी त्या क्रायमाचो जजूय तोच जाता. कशें जावपाक शकता? तांकां लोटस सिंबॉल दिलो ते आपणें रॉंग केलो म्हणून सांगपाक शकतालो ना. सो इट इज एक्सपेक्टेड. 2 वर्सां जशें आमचे एडवोकेट अभिजितान सांगलें की 10th शेड्युलाचो उद्देशूच कितें आशिल्लो की डिफेक्शन प्रिवेंट करप म्हणून ताका एंटी डिफेक्शन म्हणटा. सो आयची ह्या स्पिकराचे ऑर्डरीन गोंयच्या स्पिकरान परत एकदां प्रूव केलें की इट इज नॉट एंटी डिफेक्शन लॉ बट इट इज लॉ फॉर डिफेक्शन. तें प्रिवेल जाता. सेकंडली ही ऑर्डर जर पळयली जाल्यार इट इज अ झेरॉक्स कॉपी ऑर्डर ऑफ माय अर्लियर पिटिशन when the earlier speaker had given the order. It's the same. They फक्त नाव चेंज केल्या आणि तीच ऑर्डर ते यूज करतात. सो देर इज नथिंग न्यू इन दिस ऑर्डर अँड वी ऑल एक्सपेक्टेड दिस ऑर्डर अँड दॅट्स वाय आय ऑलरेडी पोस्टेड ऑन द सोशल मीडिया that we don't expect the speaker to pass a fair order on line with the 10th schedule. So this order is completely in violation of the 10th schedule. जसे आमचे ॲडव्होकेट अभिजितान सांगलं तसे. So there is you can't expect. Only thing our achievement is that the order is out. We never expected this order will be in our favor. So and for that also we have to struggle for 2 years. Advocate Abhijit has time again remind. खाली बघा हांव काय सांगता हांवें एज अ स्पीकर म्हणजे ऑर्डर पास केल्ली आसा. ती ऑर्डर तुमकां जाय जाल्यार मेळटली आतां इमिडिएट जाल्यार तुमी त्या ऑर्डरी थ्रू वतात. ते म्हणटा की ही ऑर्डर म्हणजे फाटली झेरॉक्स कॉपी ताणें ऑर्डर दिली आसली. ऑर्डर तुमी पळोवंक शकता. ताणें खंय ताणें पळयलें आसता तेय वाचूं दी मरे. तुमी वाचा मरे ऑर्डर दिता म्हणजे लास्ट ऑर्डर जाल्ली म्हणजे झेरॉक्स कॉपी नाका म्हणजे पण एज ऑफ नाव कॉपी केला म्हणजे पळय कशें आसा ताज्यानी ते एलिगेशनी करता पळय ताणें फुडें वचूंक शकता न्ही. सर एज ऑफ नाव डिसमिस्ड न्ही पिटिशन हॅज बीन डिसमिस्ड. तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरात व्हडा प्रमाणात वाड केल्या. शुक्रारा देशान 19 किलाच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचे दर 62 रुपया मेरेन वाडयले. जाल्यार दुसरे वटेन घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडराच्या दरेंत कांय बदल करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक थाकाय मेळ्ळ्या. मात गॅस सिलिंडराच्या दरांत वाड जाल्ल्यान विरोधकांनी भाजप सरकाराचेर टिका केल्या. पळयात. आज बहुजन समाजाचे पयलीच इकॉनॉमी काबार करून जॉब्स आनी म्हारगाय करून सगळ्यांक काबार केल्लें आसा. आनी तितून भितर आयज हिंदुत्वाचो नारो दिवपाची जी पार्टी आसा ती पार्टी आयज हिंदू एक गिफ्ट दिता. दिवाळीचे बोनस म्हणटा दिवाळीची गिफ्ट म्हणटात पळय ते आयज एक दिवाळीची गिफ्ट दितात की गॅस प्रायस वाडून हाजे पयलीं त्यांनी प्रॉमिस केल्ले की 3 सिलिंडर आमी तुमकां फ्री दितले म्हणून वर्साक. ते 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे सोडूनच दी
जो प्रायस आशिल्लो तो आमचे टायमार जो 400 450 आशिल्लो तितले तरी पावयतले काय दिसले आनी 1000 रुपया क्रॉस केल्लो आसा आनी आतां ते हळू करून इलेक्शन आसता न्ही देंवयता इलेक्शन जातकर चडयतात आतां परत तेणी आयज वाडयल्लो आसा. बेसिकली आज दिवाळे दिसा हो एक म्हाका सद्दा बीजेपी सरकाराक गेलो गिफ्ट. बीजेपी कार्यकर्त्यांक हांव सांगूंक सोदतां की दिवाळे दिसाक हो सरकारान तुमगे कार्यकर्त्यांक हो गिफ्ट दिला. 15 रुपये वाडयले 5 kg एलपीजीचेर आनी 62 रुपीज वाडयले 19 kg. आनी हांव सांगूंक सोदतां 2 म्हयने रावात न्यू इयराकूय एक गिफ्ट येतलो जो 14 किलो 14.2 kg जो डोमेस्टीक आमकारा कडेन यूज करताय ताजेरय ते वाडोवपाचे आहाय. सो इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इन्क्रिमेंट एंड इन्क्रिमेंट. आनी होच सरकार सगळी म्हारगाय करीत आहा आनी हेच सरकाराक तुम्ही तोखणाय करपाक आनी तुमी मेंबर जाताय तेंगेले तुमी मेंबरशीप ड्रायव्ह वाडयताय आनी परत तांकां हाडपा जर चिंतताय जाल्यार सगळ्यो गोश्टी तुमी चिंतपाची गरज आहा. याद दवरात की इतली वर्सां हायक करीत वाडयत गेल्ली आहा आनी आमगे पयशे हायत वयता एक्स्ट्रा. सो वाय नॉट गिव अस अ एश्युरन्स ऑफ 5 years की 5 वर्सां आपल्यागे टर्मा एलपीजी प्रायस वो लॉक आसतलो. प्रायस समज मार्केटात वाडलो दॅट वील गो एज अ सबसिडी टू एवरीवन. काल दिवाळी जावन रोखडोच आयज शुक्राराक ऑयल मार्केटिंग कंपनीन एलपीजी सिलिंडर जो कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर आसा जो 19 किलाचो सिलिंडर आसता ते सिलिंडराचेर 62 रुपीज वाड केल्ली आसा आनी तसोच मागीर धाकटो जो 5 किलाचो जो सिलिंडर आसता तेजेरूय 15 रुपयाची वाड केल्ली आसा. ही आसा मोठी बातमी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कडल्यान आयज येयल्ली आसा. आनीक हितून भितर कमर्शियल सिलिंडरांचेर खंय ना खंय जे कमर्शियल सिलिंडर वापरून जे आपले पोट पाण्याचे पळयताले तांकां आयज धक्को दिल्लो आसा एलपीजी कंपनीनी. सो आनीक हितून एक मोठी गजाल म्हणटी जे घरगुती सिलिंडर आसात ते घरगुती सिलिंडराची रेट आसा तशीच उरतली. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बिफाचो उणाव आशिल्ल्यान फातोड्या बीफ विकपी दुकानां बंद आसात. शेनवारा क्रिस्तांव समाज सोल्स डे मनयतात. देखून बीफ ह्या उत्सवाच्या जेवणातले मुखेल भाग आशिल्ल्यान सरकारान कायदेशीर तपासणी करून आमकां बीफ मेळोवन दिवचें अशी मागणी समाज कार्यकर्तो मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी केल्या. आमचो व्हडलो दीस म्हणल्यार आमचो सोल्स डे. आतां हालें आमचो सोल्स डे आमकां आतां हिंगा बीफ ना. आतां हिंगा येयल्यार आमी आतां येवन वयता ते म्हणटा बीफूच ना. आतां 1 म्हयनो जालो आतां तांकां बीफ खंय येयना. आतां हे बीफाचेर बीफ नासतना आमचे क्रिस्तांवांचे कसलें फंक्शन जायना. आतां आमचे फाल्यां येतलो आमचो फेस्टिवल आहा सोल्स डे. आतां आमकां तर मास ना जाल्यार आमी कितें खावपाचें. आमचे कसलेंय तर फंक्शन आहा जाल्यार आमचे एक 5-6 आयटम आसता घरांनी आनी हे आयटम ना जाल्यार आमचे फेस्ट जायना. सगळीं शॉपां आतां हिंगा बंद आहाय. आयज आमचो इतलो क्रिस्तांव लोक येवन पोतोन गेला कित्याक बीफ ना म्हूण. आतां हे त्रास आतां आख्खे वर्ल्डाक वचून बीफ आहा फकत गोंयांत कित्याक बीफ ना. आनी बीफ बंद करपाक हे बीफ आतां येयलो ना. हे बीफ बाबा आतां येयला तुमी बंद करपाक ओके म्हणपाक जाता. हे बीफ पुर्वजांनी इतली वर्सांसून हे बीफ आहा आनी हे बीफ आतां तुमी बंद करून सोदता. जे लोक खावपाक सोदता ते बीफ ती वस्त तुमी बंद करून नाकाय. ती वस्त लोकांक मेळपा जाय. हांव मागता आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन हे आमची जी इतली वर्सांची वस्त ही आमी क्रिस्तांव कोण खाता ते मनीस सगळे ही खाता तेंची वस्त ही बंद करपाची न्हू. आनी हांव आनी एक चड खुशाल जाल्लो जे आमच्या गव्हर्मेंटान जे बीफ आतां कर्नाटका हूंय महाराष्ट्रा हुंयसून ते बीफ येताले ते सारकें बीफ मेडिकल चॅक बी करून फॅक्टरीनसून तेंच्यासून बीफ हिंगा येताले. सो आमकांय बी भिरांत आसूं ना असली बीफ खावपाक. आतां तेंय बीफ तुमी बंद करताय जाल्यार आमी खावपाचें कितें. गव्हर्मेंटान शॉर्टफॉल जाल्लें आहा बिफा लागून आनी आमगे हेजेर कॅथलीक मुस्लीम भाव विदावट बीफ तेंगे फंक्शन जायना. सो हे हेजेर गव्हर्मेंटान इमिडिएट कितें तरी लक्ष घालपाचें. आनी सपोज शॉर्टफॉल आहा नाव आय थिंक ते युसन अटॅच फ्रॉम गोवा मीट कॉम्प्लेक्स भायर सोंकान येयना. सो एवरीथींग इज चॅक क्वालिटी हायजीन एवरीथींग इज चॅक. सो आतां कितेंय तरी कोर गव्हर्मेंट शूड नो वॉट इज द कन्सम्पशन कितू कन्सम्पशन जाता दिसा आनी फेस्टिवल टायम कितू कन्सम्पशन जाता ते एसेसमेंट कोन्न तांकां जी शॉर्टफॉल पडटा ते तेणी दिवचें. तितले आमगे मागणी. दर वर्सा प्रमाण गोंयच्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी ऑल सोल्स डे पाळो. आयच्या दिसाक सिमेत्रीत वचून ते संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचो उगडास करतात.
दर वर्सा नोव्हेंबर 2 तारखेक क्रिस्तांव भाव भयणां ऑल सोल्स डे पाळटात। संवसारांतल्यान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांचो उगडास करपाचो हो दीस सिमेत्रीत फुलांची सजावट करून मेणवाती पेटोवन प्रार्थना करतात। मरण आयिल्ल्या आपल्या घरच्यांक याद करून तांकां आर्गां ओंपपाचो हो दीस। कालच्या दिसा आमी नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सगळ्या सांता भक्तांची परब मनयली। जे सांत भक्त पवित्र सभेंत आल्ताराचो मान तांकां मेळूंक ना, पूण जे सर्गीच्या राज्यांत आसात ह्या सांता भक्तांची परब। आज नोव्हेंबराची 2 तारीख। आज आमी कोश्टवतले पवित्र सभे पासत मागता म्हणजे जी मरून गेल्यात आनी सर्गीच्या सुखाक पावंक। आनी आयच्या दिसा आमी क्रिस्ती पोरजा ह्या सिमितेरीन येवन आमच्या मेल्ल्या पासत जावं कोणूच मागतलो ना तांचे पासत आमी मागणें करता। भक्तीन आमची भाव भयणां ह्या मिसांत वांटो घेतात आनी दिसभर येवन सिमितेरीन मागणें करून मेल्ल्या पासत मागतात। आनी आयचो दीस आमकांय उगडास करता की आमी ह्या संवसाराची न्हय पूण आमचें सासणाचें जिवीत देवाचें घर। आनीक हे सिमितेरीक पळोवन आमकांय जण एकल्याक उगडास येता की आमी एक दीस असलेच मातयेन आमी वेतेल्या। म्हणटच हो दीस आनी ह्या दिसांनी आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणां पासत आमी मागता। Hi, my name is Vana, and as you can see today we are celebrating All Souls Day, where many people come to decorate the graves of their loved ones and pray for them. You can see like all are lighting up candles, decorating it in a different way. It looks very nice seeing how they decorate it in various ways and all. So yeah. We as a youth, after they are done with their decorating the graves here and there, will be going around and clearing up all the plastic waste and all that. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कळंगुटे परतून एक फावट टॅक्सीवाल्यांची गुंडागिरी। दोगा टॅक्सीवाल्यान बारीकशा कारणाक लागून पुणेच्या एका पर्यटकाक बडयलो। इतलेच न्ही तर ते पर्यटकाचे बायलेकूय धक्काबुक्की केली। पुलिसांनी मुखेल आरोपी पीटर नरोना म्हणटात ते टॅक्सी ड्रायव्हराक पांद्रो लावन धरलो। दसऱ्याचो सोद चालू आसा। पळयात ही घडणूक। ज्या गोंयची अर्थवेवस्था सद्याक निमून आशिल्ल्या पर्यटन उद्देगातले हे गुंड प्रवृत्तीचे टॅक्सीवाल्यांची कर्मां पळयात। कळंगुटे ब्रेस्तारा राती दोगा टॅक्सीवाल्यांनी पुणेच्या पर्यटकाक बडयलो। त्या पर्यटकाच्या बायले कडेनूय धक्काबुक्की केली। हे सगळे एका ल्हानशा पार्किंगेच्या विशयावेल्यान। एक काम करा और कावले कर कौन बाबू कावले करा चल इसको लेट हिम हिट यू ही डजंट नो व्हाट यू आर चल कॉल लेडीज को मारा दोनों को मारा वीडियो ना मैंने उसका गाड़ी का नंबर है उसके। मैं और मेरे हस्बैंड डिनर के लिए जा रहे थे और एक बंदे ने अपनी गाड़ी बीच में लगाई थी right near the T junction towards the left hand side, and the other car was supposed to pass.
उसने उनको जगह नहीं दिया पासिंग के लिए. एंड माय हस्बैंड जस्ट टोल्ड हिम कि ब्रदर जस्ट टेक योर कार अहेड. सो ही गॉट एंग्री and he started abusing us in Goan language, and we were like, we did not understand what was he trying to say. So we just took a right because this car was supposed to pass towards the left because right में no entry, और हम लोग walking right की तरफ जाने लगे. He called my husband. I heard and I ignored because I felt somewhere that this man is going to have something like have some few altercations with us. And then after that he called my husband and then he started asking कि तू मुझे क्या बोला. So my husband told me, brother मैंने बोला गाड़ी आगे ले लो. So he said तूने मेरे को बोला कैसे? How dare you tell me this? So that was the reason he started slapping him. So by the time he started slapping my mother, my sister, they all started coming from behind and he started slapping them. We expect justice from Goa police and we expect that कि जो भी हुआ ये हमारे साथ अगर हुआ है तो ये और किसी के साथ भी हो सकता है. तो इंश्योर करें कि जब टूरिस्ट आपके पास आता है तो वो बहुत सेफ्टी का अश्योरेंस लेके आता है. तो प्लीज़ वी वांट सेफ गोवा. ऐसे नहीं चलेगा बिकॉज पुणे से मेरे ख्याल से बहुत सारे मैक्सिमम लोग गोवा आते हैं घूमने के लिए. ये स्टार्टेड हिटिंग हिम तो मैं बीच में गई. बीच में जाने के बाद में उसने मुझे मारा. मुझे मारने के बाद में मेरी भांजी है उसके ऊपर हाथ ये किया. तो जैसे उसने हाथ उसके ऊपर चलाने की कोशिश की तो मैं बीच में गई और उसको मैंने साइड में हटाया. साइड में हटाते हुए उसने मेरा गला खींचा और मेरी चैन, मेरे जो गले में सोने की चैन थी वो उसने खींच लिया और मेरी बच्ची को उसने पैर से लात से ऐसा ढकेल दिया एंड फिर उसने मुझे मारना स्टार्ट किया. He had parked the vehicle in middle of the road. Middle of the road. Okay. Where the junction was there. Means you can take a right over there because it's a no entry. When the other guy who got my sister-in-law's shirt literally by hand, literally a lady is catching from the collar. So पहले उसने किसको मारा, चालू किया मारना? Started with me. अच्छा. Then my daughter. Second. Who came to interrupt. You can see all the marks and everything. So बाद में उसके बाद में दूसरा आदमी आया और अच्छा उसने भी मारना चालू किया. ठीक है. देन मेरी साली आई बीच में. We are filing an FIR also properly because it happened with us. It should not happen with others also. But we come to Goa as a place of tourist destination to enjoy, but this happens in Goa as the tourist. So tourist will have to think over it. Are we safe in Goa? Yeah, it was a Duster white, yellow number plate. G803 W 04 6427. So it was a taxi car. Yeah, it was a taxi Duster. कळंगूट पोलिसांनी पांद्रो रचून मुखेल आरोपी टॅक्सीवालो पीटर नोरोन्ना म्हणटा ताका शुक्रारा सकाळी अटक केली. दुसऱ्याचो सोद चालू आसा. तेणें आमकां व्हेहिकलाचो नंबर दिलो. रेनॉल्ट डस्टर व्हेहिकल नंबर GA03 W 6427. So on this number we found out who the owner is. Owner find out केलो on the number. आनी मागीर जेन्ना आमकां ओनर कळ्ळो तेजेर फोन नंबरूय आसता. सो वी स्टार्टेड ट्रॅकिंग द ओनर. काल रातचो तेणें फोन ऑफ केलो आनी घरा कडेन येवं ना. सो वी हॅड केप्ट स्टाफ देर नियर हिज हावस इन सिवील क्लोथ्स. सो आयज सकाळी फुडें तो जेन्ना घरा कडेन येयलो तेन्ना आमी ताका अरेस्ट केलो. आतां ताका सद्या मेडिकलाक धाडला टू चॅक द एल्कोहॉल कंटेंट इन हिज ब्लड. आनी दुसऱ्या आरोपीचें नांव तेणी सांगलां आमकां. सो आमचो ऑलरेडी टीम हॅज लेफ्ट टू ट्रेस द सेकंड अक्यूज्ड. Goa police has supported us very well. Especially the SP North has personally taken the interest in the case, and within 12 hours they have arrested the culprit, and hopefully we are very satisfied with the performance of the police. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. कलंगूट हांगा पुण्याच्या पर्यटकाक केल्ल्या मारहाण प्रकरणात कायद्यांतल्यान कारवाय जावची अशें टॅक्सी चालक संघटनेचो अध्यक्ष चेतन कामतीन सांगले. पर्यटक आसूं वा टॅक्सी चालक सगळ्यांक समान न्याय आसपाक जाय अशी मागणी चेतन कामतीन केल्या. माझे रिएक्शन इतलेच आसा कोणी केला बरें तेणी भोगपाक जाय. लॉ अँड ऑर्डर हातीन घे म्हणून खंयच्या टॅक्सीकाराक कोणीच आमी सांगूंक ना. जेणी कोणी इन्सिडेंट केला तो कोणूय जायना. ताचेर FIR रजिस्टर जावन ताका पुलिसांची योग्य ती कारवाई करपाची. जर कोणी कोणाक सांगना लॉ अँड ऑर्डर हातीन घे म्हणून, जरी जर त्या गेस्टांनी जर कितें मिस्टेक केली, हांव मानता गेस्टां खूब जाण करता मिस्टेकी, कितें म्हणटा गाडी मारता करता, पण तेजे अशें न्हू की तुवें तांकां मारहाण करप. हे आमचे गोंयचे हे न्हू. कित्याक फाल्यां सगळे ट्युरिस्ट आमी अतिथी देवो भव म्हणटा. आमकां ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाक जाय आनी ट्युरिजम वाडोवपाक जाय, ट्युरिजम चलपाक जाय.
आनी जर अशें इन्सिडंट जाले आनी हे लोकांक भायर कळ्ळें की गोंयान अशें अशें करता म्हणून, कळ्ळें न्ही, जाल्यार कोण ट्युरिस्ट येतलो गोंयान? पयली गजाल. दुसरी गजाल म्हणटा ती, वो टॅक्सीकार जो आसा पळय तो खंयचो टॅक्सीकार, कोण तो फायंड आउट करपाक जाय पुलिशेन. तो आमचो लोकल टॅक्सीकारूच की तो एपाची भाडी मारता काय तो गोवा मायल्साचो कोणाचो, हे फायंड आउट करपाक जाय. हांव मानता असॉल्ट केलो म्हणून. फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसा कालांगुटान एक ड्रायव्हराक असॉल्ट केल्लो, कळ्ळें, ट्युरिस्टांनी. आनी लिटरली ताका मारहाण केलें, दोळ्याक बिळ्याक तेच्या लागिल्लें. आनी हांव जेन्ना पुलिशेन गेल्लो तेन्ना त्या गेस्टांचेर जे कोण आसले पळय ते आर्मीचे मनीस कोण, तेन्ना पुलिशेन कांयच तेजेर कारवाई करूंक ना. कळटा न्ही, कांयच कारवाई करूंक ना. अजून पर्यंत टील टुडे म्हाका रिपोर्ट दिवंक ना. आज पर्यंत रिपोर्ट दिवंक ना तेजो की ताका कितें आसलें, कितें. आयज 2-3 म्हयने जावन गेले. कायदो हो समान आसपाक जाय. हो टॅक्सीकाराकूय समान आसपाक जाय, हो गेस्टांक जे येता पळय तेंकाय समान आसपाक जाय. आनी हे आतां कशें आसा, हे आतां हेका मारला केला, हांवें तो व्हिडिओ पळयला आतां. म्हाजें एकूच मागणें, जर कोण गिल्टी आसा हितून, जावं तो टॅक्सीकारूच जावं, फॉल्टी आसा जाल्यार योग्य ती कारवाई करची. बिरसा मुंडा हांच्या जयंती निमतान सरकारान भगवान बिरसा मुंडा गौरव यात्रेचें आयोजन केलां. ही यात्रा पेडण्यां ते काणकोणा 15 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सुरू आसतली. ह्या रॅलीचो समारोप सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री दुर्गादास युएक हाजीर आसतले. काल मन की बात या कन्सेप्टांचेर ताणें स्पेशल उल्लेख केलो की सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आणि तशीच बिरसा मुंडाची जयंती सबंद देशवासियांनी खूब धडाक्यान मनोवची. आणि सरदार वल्लभभाई पटेलांचे चरित्र जीवन जे आसा आणि तशेंच बिरसा मुंडाचें जीवन जे आसा न्ही, सबंद देशाच्या तरुणा समोर, बाकीच्या लोकां समोर दवरचें अशा तरेचो आव्हान सगळ्यांक केल्लें आसा. आनी ताचोच भाग म्हणून जे आसा न्ही, आमी गोंयांत जे आसा न्ही की हाजे भगवान बिरसा मुंडाची जयंती फाटल्या वर्साक आमी मोठ्या दबाज्यान मनयल्ली, पूण ह्या वर्साक आनी ती दबाज्यान मनोवची. आनी त्या तातूंतल्यान बिरसा मुंडाची संपूर्ण जीवन जे आसा न्ही ती आमच्या गोंयच्या जनते समोर येवची आनी ताची प्रेरणा घेवन जे आसा न्ही की अनेक बरी कामां, सत्कारी आदर्श नागरीक जावची अपेक्षा आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जो प्लॅन केल्लो आसा की 15 नोव्हेंबर ताची जयंती आणि त्या दिसा 15 ते काणकोण पर्यंत जे आसा न्ही आमी हो कार्यक्रम करपाक सोदता. आनी पयलो कार्यक्रम 15 वेलो की हुतात्मा स्मारकात तशेंच बिरसा मुंडाच्या प्रतिमेक हार घालून जे आसा ते जातलें. आनी एक भव्य रॅली, मोटरसायकल रॅली, ती रॅली हांगा हुतात्मा स्मारक आमच्यान सुरू जातली. आणि त्या रॅलीचें उद्घाटन जे आसा न्ही आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे करतले. आणि काणकोणांत पूर्ण परिसर फिरले उपरांत आसा न्ही सांजचे रवींद्र भवनांत आसा न्ही काणकोणचें नवीन रवींद्र भवन आसा ताचो समारोप जातलो. आणि ह्या समारोपाक आमचे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उईके हे ह्या समारोपाचे कार्यक्रम. बेतकी कांडोळा पंचायतीच्या दाबणसरे वाठारांत सध्या गवेरेड्यांचो वावर वाडला. शुक्रारा सकाळी 7 सुमार 10 ते 12 गव्यांचो कळप रस्तो क्रॉस करतना दिसून आयले. थळावो पांडुरंग नायक हाच्या म्हणण्या प्रमाण दाबणसरे हांगा कुळागरांक तेकून आशिल्ल्या व्हाळांत गवेरेडे उदक पिवपाक रानांतल्यान सकयल देंवतात खंय. तशेंच ह्या सगळ्याक लागून बागायतीचें बरेच लुकसाण जाता अशें तांणी सांगलें.
तुम्ही आयज तुमकां जे गव्यांचो कळप मेळ्ळो पळय आमी तुम्ही व्हिडिओ काडला तेजो तो नेमको खंय आनी केन्ना सर सुमार केन्ना? ऍक्च्युली सारको एक्झॅक्ट बेतकी म्हणजे जो बेतकी खंडोळा पंचायत आहा पळय न्हू तेजो वयर धामणसरे म्हणटा पळय तो वाडो म्हणजे वार्ड नंबर 1 बेतकी खंडोळा पंचायत क्षेत्राचो. आणि हो सकाळी आयज जवळ जवळ 7 सुमार जो व्हिडिओ घेतला पळय न्हू तेच्या पयलीं एक गवो क्रॉस जालो. तो क्रॉस जातकीर हांवें कितें केलें मातशी गाडी फुडें येयली. फुडें व्हरून जेन्ना हांव सकयल आमचे काजू बागायतदार आसा पळय न्हू तो हांवें पळयलें जाल्यार गव्याचो मोठो कळपूच आसा. म्हाका कळ्ळें की ते गवे आमचे काजू आसा पळय न्हू तेच्या वयल्या वसल्यान रस्त्याच्या वयल्या वसल्यान आहा ते सगळे रान. सो म्हाका कॉन्फिडंट आयलो की ते वयरूच येतले म्हणून हांव कॅमेरा रेडी करून रावलो. पळयल्यार एक्झॅक्टली तशेंच जालें. ते रानान वचपाक वयर गेले आनी कितें आसा सकयल आमचे जे काजू बागायतदार आहा पळय न्हू तेच्या सकयल कुळागर आसा आनी कुळागरा सकयल एक व्हडलो नालो व्हांवता म्हणजे व्हाळ व्हांवता. तेतूंतल्यान उदक चालूच आसता. ते उदका लागूनूय येता आसूं शकता. हेजो एक मोठो इम्पॅक्ट म्हटल्यार कितें जाता हे सध्या आतां गवे बागायतदार जे कितें आसा पळय न्हू ते सगळे काबार करता. म्हणजे आतां नवीन आतां समज आमी काजू बागायतदारान एक समज नवीन रोपां रोयली गेले जून म्हयन्याक जाल्यार ती आयज मातशी तेंच्यांनी 1-2 तेंकां कोंबऱ्यो घेतलेल्यो आसता पळय तेजेर पांय पडलो जाल्यार तो काजू रोपो कायमचो सोंपलो. म्हणजे शेतकऱ्यांचे एफर्ट्स घालून जे जुनान पळय काजू रोपे रोयिल्ले गेल्या पावसाळेक मिरगार म्हणटा तशें ते काजू रोपे आयज दिवाळे कडेन मातशे आमी परत निवळ करून तेका माती काडटा तो रोपो सोंपलो. दुसरी गोश्ट कुळाकारांनी जे काही केळी बिळी कितें रोयिल्ले आसा पळय न्हू ते तर ते कांयच दवरिना. आणि तिसरो इम्पॅक्ट आसा पळय न्हू की हे कळपाक लागून आतां कोण पयलीं आमच्या दोंगरांनी मळे घालताले म्हणजे तेतून भेंडी म्हण भेणे तुळशी घोसाळी रोयताले चिपडांचे हे ते शिवाय आतां झेंडू दसऱ्याक दिवाळेक झेंडूची फुलां जाय म्हणून तेंची लागवड करताले. हे सगळे लोकांनी आतां स्टॉप केल्या कारण हेंचो इतलो हे वाडलेलो संसर्ग वाडलेलो की लोकांक ते करतले इतली वय कांयच करूं शकना तेंकां. म्हणजे वय करून तेंचो कंट्रोल जायना. रस्तो क्रॉसिंग करतना तेच टायमार समज एक 2 व्हिलर वालो येयलो जाल्यार तो तेका आनी चान्स ना कारण एका फाटोफाट आसता न्हू ते. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।